आयज 10th असेंब्ली सेशनाचो आमचो तिसरो दीस. तिसऱ्या दिसाक आमची स्टार क्वेश्चन्स आसूं जाय आनी आमची झिरो आवर आमी मेन्शन केला की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रायवेट बसीस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सामको उणो आहा. जे प्रायवेट आहले आमकां आन्सर मेळटा ते जायत्यो बस आहाय, जायत्यो ट्रिपूय आहाय, पूण थिंग गेलो जाल्यार कांयच दिसतीपणी कित्याक तेंगे बिजनसा चलना काय जाल्यार ते प्रायवेट आसले बंद पडले. सो कदंबा घालून ते ट्रीप वाडोवपा म्हणून आमी सांगला. कित्याक आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांकूय त्रास जाता. जे आमचे हेल्थ सेंटर आहा, आमचे हेल्थ सेंटर एकूय आहा चिंचोली, वेळेसून मडगांव आउट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत येतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ना. सो टायमार तेंगे मेळना. सो हें मेन्शन केलां आमी. कोण आमचे कोण कामां वयता तांकांय टायमार पावना. सो हें मेन्शन करून सांजे DRL आनी सावजारा आमची आसोलना वेल्ली हिंगा एडिशनल बसीस घालपाक जाय आनी आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला चोयता म्हणून आनी करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आज आसलें म्हणजे बजेटाचेर. सो बजेटाचेर उलयता आसतना हांवें सांगलां की तें बजेट गोंयकारांक कितलो फायदो. मीन्स गोंयकार बजेटाक सगळे चोयताय तेन्ना कितें जाल्यार फायदो जावपाक कितें बेनिफीट मेळना, तेंची लायफ इजी जावपाक जाय. जे भाशेन आमचे नुस्तेकारूय आहाय, जे आमचे कुळागर आहाय ते एग्रीकल्चर तांकां बरो प्रायस मेळपाक जाय. नुस्तेकारां आहाय तांकां फिशिंगाचेर तांकां सबसिडी टायमार मेळपाक जाय. तशें हांवें एग्जाम्पल घालपाक तियात्रीस आहाय तांकां तियात्राक फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय. जे आमचे हॉटेलकार आहाय तेंचे हॉटेल आहा ते बंद पडपाक लागले. ते कस्टमर येना कित्याक आयज काल सगळे ऑनलायन मागतात आनी तेंचे हॉटेलांत वचनात. तेजे भाशेन आमी टॅक्सी ड्रायव्हरूय आहाय तेंचेरूय आयज भिरांत येयल्ली आहा. तेंची एप हाडटा आनी सदांच भियो वयता भायले तेंचे बिजनस तेंचेय भियन. सो तांकां कोणाक सगळ्यांकूच हे बजेटांतल्यान तांकां मेळपाक जाय म्हणून हांवें तें स्टार्ट केल्लें. आनी बजेटाचें सगळें हांवें एनालायज केल्यार फकत दिसती पडटा कितें ₹1 70 पैसा 70 पैसे फकत तुजे सॅलरीक आनी तुजे इंट्रस्ट भरपाक येते. फकत 30% कितें उरता तें डेव्हलपमेंट येते. सो कितें आमचें लोन आहा सगळें आहा. सो हेजेर उलयता आसतना टॅक्स हेजे आमचे गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल घातलो टॅक्स हॉलिडे दिवपाक, व्हडल्यो प्रोजेक्ट येवपाक. सो हें दिता तें बरें, इंडस्ट्रीज येतले, पूण हे इंडस्ट्रीज येयले म्हणटरी आमचे लोकल्सांक जॉब मेळटले हें एश्युरन्स मेळपाक जाय म्हणून सांगलां. 80% आमचे नॉन मॅनेजरल पोस्ट आहाय ते एटलिस्ट आमचे गोंयकारां येवपाक जाय. तेंकां MOU करता आसतना ही कंडिशन घालून करपाक ना. थोडे टॅक्स बेनिफीट घेतला आनी ते मजा मारली. गोंयकारांक कसलो फायदा. तेजे भाशेन एड्युकेशनाचेर उलयता आसतना आतां आमचे एड्युकेशन 2037 म्हणटात ते आमचे गोवा डेव्हलप जातले. सो गोवा डेव्हलप जाल्यार एड्युकेशन आमचें बरें आसपाक जाय. एड्युकेशन चोवपाक गेल्यार 2800 crores धरलेले, पूण फाटलीं फ्रॉम 2019 61 गव्हर्मेंट स्कूल बंद पडलो आनी आज स्कूल आहाय तितून एकटो भुरगो आसता आनी टिचरी 4 क्लासीचा एक टिचर आसता, टिचर आसना. सो आमी डिमांड घातलो आहा एज पर सांगला ते भाशेन 4 टिचर एक क्लासीक आसपाक जाय हे भुरग्यां पासत. आनी ह्यो भुरग्यां ज्यो आतां जायती गव्हर्मेंटान फाटीं म्हणलें आमचे चीफ मिनिस्टर कितें ह्यो बंद पडटा पेरंट्सांक लागून. पेरंट्सांक लागून बंद पडना मेन्शन केलें कित्याक ह्यो बंद पडटा कित्याक तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें आसना. सेकंडली तेमी जायते वर्सां सगळे गव्हर्मेंट BJPन पयलीं प्रायमरी गव्हर्मेंट आहली ती प्रायवेटायज स्कुलां हाडली आनी ह्यो बंद पडले. तेजे भाशेन आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी येताय. आज आमची गोवा युनिवर्सिटीचेरूय पेज येयला ते फाल्यां उत्तवले तांकांय सपोर्ट दिवपाक जाय. आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी आतां तेंका गव्हर्मेंट लँड बी दिता, सगळें चेंजीस केला लॉ बील हाडून. सो आमचे सांबाळपाक जाय. हेल्थाचेर उलयता आसतना मेन्शन केल्लें की आमी आतां 993 crores बजेट दवरलां. 100 बेड्सांची 120 बेड्सांची हॉस्पिटल येतली, पूण ही येतली जाल्यार थिंगा डॉक्टरूय येवपाक जाय, थिंगा टेक्निशियन येवपाक जाय, नर्सूय आसपाक जाय. आतां आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत चोयलें जाल्यार हॉस्पिटलां पूण डॉक्टर स्टाफ ना, पेशंट मागीर दुसरे कडेन जाता. सो आतां न्यू येयला म्हणटरी ह्या डॉक्टरूय थिंगा येवपाक जाय. सो आनीक आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलां. एम्प्लॉयमेंट मेळपाक आसत आमच्या गोंयकारांक ह्यो इंडस्ट्रीज येताय त्यो आमकां मेळपाक जाय. तेजे भाशेन हांवें मेन्शनूय केलां
गव्हर्मेंट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता. पोन्ने प्रोजेक्ट आहाय ते तशेंच हाफूय दवरता. तो आमचो वेळ्ळेचो फुटबॉल ग्राउंड आतां 8 वर्सां जाली. तो तसोच हाफ केला दवरला. तेजे भाशेन गव्हर्मेंटान सांगता हे पोन्ने प्रोजेक्ट आहाय ते कंप्लीट करचे, नवे प्रोजेक्ट मागीर घेवपाक जाय. गार्बेजीचे आतां ट्युरिझम आमचे सामके इकॉनॉमी म्हणटा गोंयची इकॉनॉमी. सो ट्युरिझम वाडयतले जाल्यार आमचे बीच गार्बेज आहा ते सगळें साफ जावपाक जाय. तेजे भाशेन उलयता ते गव्हर्नन्स आनी इम्प्लिमेंटेशनाचे ते उलयता आसतना स्पिकराकय सांगलां की शॉर्ट सेशन जाता 18 डेजाचे आसपाक लागलें. शॉर्ट सेशन दिता आनी आमकां ऑपोजिशना ताका डिमांड करपा, बोवाळ मारपा आनी टायम दी म्हणून. आतां स्पीच आमची आहली आनी कितें उलोवपाचें आहलें पूण मेळना. सो नेक्स्ट टायम हे सेशन सारकें 8 दिसान जावपाक जाय. डेट 23 जुलै आज जेन्ना तुमचो येयले आज तिसरो दीस आनी तिसऱ्याय दिसाक आज आमगे एकूय एलएक्यू आसना ऑपोजिशनाले. पूण तरी पूण रुलिंगाक गेले एलएक्यूचेर आमकां जाप घालपा मेळ्ळी. आनी पयले एलएक्यू आहले पेरने क्रिकेट ग्राउंड आनी ते क्रिकेट ग्राउंडाचेर रुलिंगाचो आमदार सारको भीक मागता सरकारा कडेन, आपल्यागेले सरकारा कडेन की बाबा आपल्यागेलो ग्राउंड दी. 8 वर्स जाली की हो ग्राउंड अजून एनओसी ना, कांयच ना आनी सरकार म्हणटा बाबा आपण करता. सो आमी थिंग जाप गायली आनी सांगिल्लें बाबा तुगेलो रुलिंगाचो आमदार हिंग ताका असेंब्ली येवन भीक मागचे परस तुमी ताका तागेलो ग्राउंड करून दिया आनी ताका आमी सपोर्ट केलो. सेकंड क्वेश्चन आयलें संकल्पाले एलएक्यू नंबर 2 हाचेर आनी तेजेर म्हणल्यार मुर्मुगांव फिशींग कम्युनिटीचेर तेंगे जे संकल्पागे ते टेन्युअरार जे फिशींग कम्युनिटी वस्त घातलेल्यो कित जाय त्यो आनी थिंग आमी फिशरीज मिनिस्टराक सारको कॉर्नर केलो आनी ताका विचारलो बाबा तुका कापस्ताद ना संकल्पा असल्या मनशाक तुज्यान अजून ते सोलार लायट्यो आनी ते कितें मागता ते शेड ते तुज्यान करून दिवपा जायना. 3.5 वर्सां जाली आतां कितें करता तूं? हें आमी सारखे फिशरीज मिनिस्टराक सांगलें की असले फिशरीज मिनिस्टर आसल्यार ह्यो सोलार लायट म्हणल्यार सारकें बारीक काम आनी कितली काम उरलां. आनी ताजे भायर आमी फिशरीज मिनिस्टर कंटिन्यूज आमी फॉलोअप करीत आसता की बाबा तूं वच सेंट्रला थिंग वच मिनिस्टरा बरें आनी तूं पयशे घेवन यो थिंगसन गोंयचे पासत. कित्याक फिशींग इज अ बीग सेगमेंट आनी जरी तरी ताजे कडेन जायना जाल्यार तें बाबा देंवपाचें आनी संकल्प जाल्यार संकल्प करपाचो. पूण कोणापूण करपाचो जो कोण काम करता तसले हें. सो हे भाशेन आमी थिंगा एलएक्यू नंबर 2 आमी मुर्मुगांव आमदार ताकाय आमी फावो तो सपोर्ट दिलो ताकी फिशींग कम्युनिटी सपोर्ट जावपा जाय म्हणून हे आमी उलयले. थर्ड आहलो ड्रोनाचो क्वेश्चन बाबा रिजनल जालो आनी हेजेर काफी डिस्कशन जाली. मायक आमगे ऑन करून दिवना म्हाका पूण मायक नासतनाय हांवें मुगेलो पॉयंट घातलो की 12 नॉटिकल मायल्स जो म्हणटा मिनिस्टर म्हणटा ड्रोन हें करतलो. पूण ताका आमी विचारताले की बाबा ड्रोनान तूं आयडेंटिफाय केलो बोट धरून कोण हाडटलो? तुगेलो कोस्टल बोट आतां चलनाय. ड्रोन उबार हाडटलो आमी विचारलें काय आरे ड्रोन तुगेली ती नुस्त्या बोट उबार हाडटलो दुसरे कारवारच्यो बोट येयले जाल्यार तो आन्सर करना. कोण उबार हाडटलो तो, कोण हें करतलो तो? सो ही परिस्थिती आज मिनिस्टर आली ताका आन्सर दिवपाक कळना. इज अनेबल टू अंडरस्टँड आनी सजमीकाय मेळना ताका. सो 12 नॉटिकल मायल्स जी टेरिटोरियल वॉटर आहा ती मार्किंग करपा जाय, बॉयज घालून मार्किंग करपा जाय. हांवें हेज्या पयले उलयल्ले डिमांडान. सो हांकां समजना आपल्यागे एरिया कितकोन तूं करतलो, तूं कितकोन करतलें. कर्नाटका बोटीर तुगे टेरिटरी येयली म्हूण तूं कितकोन करतलें. तुगे बॉयज मार्किंग आहा कितें पूण आहा जीपीएस एआय सिस्टम आहाय तुवें कितें पूण इन्वेस्ट केला तेजेर ना आनी तेका ती यागोडी ना ताका. बट हें जालें म्हणटरी मागीर 0 आवर आयलो. 0 आवर मुगे आज घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना? कित्याक हांवें 0 आवर कित्याक लागून गायल्लो जस्टीस डिलिव्हरी टायम इंडिया जस्टीस रिपोर्ट 2025 हाजेर इंडिया लास्ट आहा. लास्ट म्हणजे आमकां जी जस्टीस मेळटा कोर्टांतल्यान जावं कसली पुलिसेन जावं मामलादारान जावं सगळ्यो जस्टीस आमकां टायमार मेळना, कोणापण गेलना. आनी लास्ट 10 वर्स चली जाल्यार आमगे गोंय म्हणटा तें जस्टीस दिवपाक सगळ्यान नंबर लास्ट. आनी हेजी परिस्थिती जरी तरी इम्प्रूव करपा जाय. पयलीं सद्या जे जस्टीस दिता जावं ते पुलीस स्टेशन जावं ते कोर्ट ज्यो मामलादाराची ऑफिसां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं पयलीं बरें करपा जाय. जो मनीस तितून बसता ताका पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपा जाय. सेम वे पुलिसींग करपाक आनी स्ट्रिंजंट रूल हाडपा जाय आनी मनीसूय थिंग एम्प्लॉय करपा जाय. एम्प्लॉयमेंट पयलीं पुलीस ना, होमगार्ड आहा तांकां होमगार्डा मर्ज करूंक नाय. सो ह्यो सगळ्यो परिस्थिती आज हितून गंभीर जाल्ल्यो. रिक्रुटमेंट ना हेजेर आमी ते उलोवपा हाडले पूण हो 0 आवर म्हाका दिवना. मागीर आयले कॉलिंग अटेन्शन. 2 कॉलिंग अटेन्शन घायली. ती दोनूय कॉलिंग अटेन्शनां पोस्टपोन जाली जाल्यार कित्या कारणां लागून मुखार वयली. सो ओवरऑल आज
डे 3 आमगेलो कंप्लीट जाला आणि आता आमी वयतले चीफ मिनिस्टरा गेले जे बजेटाचेर तो आमकां भाशण जे सांगपा आहा ते सांगपा ते आमी आयकपा वयतले. काल तेका आमी एक मेन्यू दिल्लो, हे बजेटाचे करप्शन आहा 5 वर्साचे, हे 5 वर्साचे करप्शनाचे मेन्यू दिल्लो. हे मेन्यूआचेर जो पळय तो म्हाका आज जबाब दितलो जाल्यार हांव पळयतां आनी तागे मेन्यू कार्ड कितें तें पळयतां गोंयचे पासून.